म्हापसा नगरपालिके भितर एक वार्षिक आम्ही बैठक घेता. प्री मॉन्सून जी कामां जाता म्हापशा शहरान जी इश्यूज आसा, जी कामां पावसा पयलीं करूंक जाय त्या खातीर आमी आयज बैठक घेतलेली. उपस्थित असले म्हापसा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन, तशेंच चीफ ऑफिसर, एमई, डेप्युटी कलेक्टर, तेजी आखी टीम, मामलादाराची टीम, फायर डिपार्टमेंटाची टीम, PWD वॉटर, PWD रोड्स, मागीर PWD वॉटर, as well as Department of Health, along with other various allied like traffic police and other concerned department. WRD was also present. So वार्षिक आम्ही पहिली बैठक घेता. ह्या वर्सा मातशी लेट जाली कारण प्रत्येक ऑफिसर जे असले ते G20चे गोंयान G20 फाटल्या 3 दिसा घडले, त्या कारणान मातशें खंय तरी उरले म्हणून ती बैठक डिले जाली. Nonetheless, आम्ही preliminary discussion केला आयज. Similarly, there will be a meeting that will take place with Deputy Collector on Monday. त्याच्यानंतर जे तेंच्यांनी टास्क फोर्स तयार करपा खातीर चालू केला. आय थिंक ऑन द 30th of last month they had their first meeting. So by Monday she will get back to me with the task force team and various departments that have compiled data फॉर एक्झिक्युशन. म्हणजे झाडां खंय आसा, डेंजरस ट्रीज खंय आसा, खाने खंय लांब जाल्यार वायरी वयल्यान कितें कितें झाडां आसा ते कातरपा खातीर ती डायरेक्शन दितले. अँड सिमिलरली डिसिल्टिंग वर्क खंय पावला, WRDचें काम खंय पावला, ओवरऑल कामां खंय पावला ती अपडेट घेवपा खातीर फुडल्या विकान परत आमी एक बैठक घेतली. सर ही सगळी पेंडिंग कामां प्री मॉन्सूना पयलीं पुराय जातली? येस, डेफिनेटली. आमी वार्षिक आमी पळयता की पयलीं म्हापशान सिच्युएशन असलें की प्रत्येक वर्सा पावसान भरती आयली की खंय तरी लो लायंग एरियाजान फ्लडिंग जातालें. बट वी हॅव सक्सेसफुली ओवर द लास्ट 3-4 years वी हॅव मेड शुअर दॅट म्हापसा हॅज बीन फ्लड फ्री. दीस इयर ऑल्सो ऑल द ऑफिसर्स अँड प्रत्येक डिपार्टमेंटान जाता तितले तयारी आमी पावसा पयलीं करता टू एन्श्युअर दॅट म्हापसा इज फ्लड फ्री वन्स अगेन दीस मॉन्सून एज वेल.